मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या सुवातेत उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा काढपाचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्या। या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधितांक नोटीस धाडून सुनावणी निश्चित केल्या। या याचिकेच्या अनुषंगाने आमदार संकल्प मोणकार हांका प्रतिवादी केले, तांकां न्यायालयान नोटीस धाडल्या। प्रकरणातल्यो सगळ्यो बाजू आयकून घेवपा खातीर न्यायालयान फुडली सुनावणी 4 मेक दवरल्या। मजगती फुडले सुनावणीत ह्या प्रकरणाक कसले वळण येतले हाचे कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून आसा। वास्को हांगासर हेडलँड सडा एमपीए वाठारात छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो जो पुतळो उबारिल्लो शिवजयंती दिसा तो काडपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आयज दिलेले आसा। त्याच बरोबर ह्या उक्तावण दिसा आमदार संकल्प आमोणकर थंय हजर आशिल्लो आणि त्यांच्यांनी ह्या पुतळ्याचे उक्तावण केल्ले, ताका लागून तांकां सुद्दां मुंबय उच्च न्यायालयान नोटीस जारी केलेली आसा। 17 फेब्रुवारी ह्या दिसा एमपीए वाठारात हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो। त्या उपरांत एमपीएन पुलिशेक, म्युनिसिपालिटीक आणि त्याच बरोबर हेर अधिकाऱ्यांक लेटर केल्लेले, कंप्लेंट केलेली, मात्र त्यांच्यांनी दखल घेवंक नाशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी मुंबय उच्च न्यायालयात धांव घेतली आणि याचिका दाखल केली। ताचेर हो निवाडो दिलेलो आसा। ताका लागून सध्या पुलिशेच्या सुरक्षे खाला हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो जो आसा तो हालोवपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिलेले आसा एमपीएक। ताका लागूनच छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो पुतळो काडपाक लायिल्ल्या ह्या कारणा वयल्यान सध्या स्थानिकां मदीं तशेंच राजकीय वातावरण तीव्र जावपाची शक्यताय उप्रासपाक शकता। पळयत रावात गोमंतक।